नमस्कार. हांव डॉक्टर सोनल सावंत. हांव मडगांवच्यान आयिल्लें आसा आनी आय एम अ आयुर्वेदीक प्रॅक्टिशनर सिन्स लास्ट 20 years. आउट ऑफ क्युरियोसिटी म्हणजे हे सगळे ड्रग्स आमच्या आयुर्वेदान आसाच, पण आमी जेन्ना भायर वतात उठणे मेळटा आमकां किंवा साबण मेळटा तातूंत खुबशी कॅमिकल्स आनी पॅराबिन्स एसिलीक अशे आसतात आनी ते मागीर त्वचेक खूब हानी करतात. म्हणून आउट ऑफ क्युरियोसिटी हांवें ती एक कला म्हणून म्हाज्या खातीर म्हणून हांवें ती जोपासिल्ली आनी हळू आतां बरेचशा ठिकाणार हांवें अशे वर्कशॉप्स घेतात. हाचो फायदो सगळ्या जगाक मेळपाक जाय म्हणून मुख्यतः आमच्या गोमंतकीय लोकांक खातीर, कारण उठणे मेळटा ते भायर खूब तातूंत कितें आसता कितें ना आमकां खबरच ना. अशी म्हाज्या पेशंटाची केस जाली की ते उठणे लायले आनी सगळे ताका रॅश आयले. तातूंत उठण्यान अशी रॅश येवपाचें कांयच आसना, उलट ते सगळे म्हणजे त्वचेच्या स्वास्थ्या खातीरूच सगळे इंग्रेडियंट्स तातूंत आसपाक जाय. पण अशें जालें म्हणटगीर म्हाजी ती क्युरियोसिटी डेवलप जावन मागीर हांवें तातूंत म्हणजे ती सगळे इंग्रेडियंट्स गोळा करून हांवें ते उठणे तयार करून हांव म्हज्या क्लिनिकांत तर दवरतात. म्हज्या पेशंटांक, म्हज्या सगळ्या सोयऱ्यांक, शेजाऱ्यांक हांकां हांव ते दितां. आनी आतां हळू अशे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक हांव सांगता ह्यो गोश्टी की तुमी हे तयार करात आनी तुमी ते लोकांक दियात. म्हणजे आमी स्वता जेन्ना तयार करतात तेन्ना आमकां खबर आसता की ह्या उठण्यान कितें आसा तें, आनी आपूण तयार केल्ली गोश्ट ही सदांच बरीच आसता. म्हणजे आमी बरी त्योच गोश्टी लागीं करतात आनी मागीर तातूंतल्यान नवीन हे तयार करतात. तशेंच उठण्या पासून किंवा आयुर्वेदीक हर्ब्स आसात, मंजिष्ठा किंवा हल्दी, हळद आसा, चंदन, आमचे जे घरान किचनानूच आसात सगळे इंग्रेडियंट्स एवेलेबल. थोडेशे आयुर्वेदीक हर्ब्स अशे मेळून मागीर ताचो साबणा भितर आमी उपयोग करून त्वचे खातीर आमी कशे त्वचेचे स्वास्थ्य दवरपा खातीर, परत मागीर त्वचेचे रोग आसात आमच्या कडेन, त्वचेचे रोगी येतात, सो तांच्या खातीर कस्टमायज्ड अशें आमी ते साबण तयार करतात. कारण बाकीचे साबण वापरले की तांकां परत ते कातीचे जे चामडेचे जे रोग आसात ते त्रास करतात. पूण आमी मागीर तांच्या खातीर म्हणून हांवें ते तयार करपाक सुरू केल्ली. आनी आतां अशेंच म्हणजे म्हणजे बरेचशे अशे वर्कशॉप हांव आतां घेता. म्हणजे सगळ्याच लोकांक ताजो तयार करपाक शिकून तांचो बेनिफीट सगळ्याच लोकांक मेळपा खातीर. आता आमी पळयलें जाल्यार हांगासर वेगवेगळे पावडरा प्रमाणे तुमी म्हणजे करून दाखयले ते म्हणजे गोंयान अवेलेबल आसा? हय, सगळे पावडर्स आतां थोडी आसात जी आयुर्वेदीक वखदां आसात म्हणून हांवें तांकां सांगलें. म्हणजे जे रेग्युलर वापरणारे पावडर्स आसात, आतां सांगलेंच हांवें उदाहरण, जशें चंदन, हळद, कडुलिंब पावडर किंवा संत्र्याचे किंवा लिंबूचे सालीचे हे एक बरेचशे गोष्टी आमच्या घरान किचनान अवेलेबल असणाऱ्योच गोष्टी हांव सांगतात. थोडेशे हर्ब्स जे आसात आमचे, चूर्ण म्हणटात आमी आयुर्वेदीक वनौषधी चूर्ण, ती मागीर तांकां सांगलां तुमकां जर खंय मेळना, हिंदू फार्मसीन बी मेळटा, पण मेळना जाल्यार तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं शकता. म्हजे कडेन ती सगळी चूर्ण आसताच अवेलेबल. आनी गोंय फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ इज नॉट दॅट फार अवे. म्हणजे आख्खे गोंयभरांत तुमी आतां मेरेन लोकां मेरेन पावतात? बऱ्यापैकी म्हणजे ऑलमोस्ट आय थिंक 20+ वर्कशॉप्स सगळीकडे जाल्ले आसात. सोप प्रिपरेशन एज वेल एज हर्बल कॉस्मेटीक प्रिपरेशन वर्कशॉप अशें हांव ते घेता. म्हणजे सगळे आमी म्हणजे बायलांनीच, मुख्यत्वे बायलां खातीर अशें, म्हणजे बायलांनी कशें आपल्या स्किनीचे, केंसांचे, आपल्या स्वास्थ्याची काळजी घेवपाक जाय. कारण बायलां सगळ्यां खातीर सगळें करतात, पण आपल्या स्वता खातीर मात केन्नाच कांय करपाक सोदना. सो तांच्या खातीर तो एनकरेजमेंट एक म्हणून हांव ते तांकां सांगत आसता. म्हणजे तुमकां भायरूय वचून कांय घेवपाक नाका, तुमी किचनान आसतात, तुमच्या किचनानूच सगळें तें आसा. फक्त तुमकां कितें खबर आसपाक जाय न्ही, प्रमाण खबर आसपाक जाय की खंयचे द्रव्य घेवपाक जाय आनी ते खंयच्या प्रमाणान घेवपाक जाय. इतलें कळ्ळें न्ही जाल्यार सुद्दां मागीर तांकां तें बऱ्यापैकी क्लिक जाता आनी दे आर लायक, म्हणजे म्हाका खूब बरे फिडबॅक्स तशे आयिल्ले आसा म्हणजे आफ्टर द वर्कशॉप, की आमकां खूब बरो आसा. म्हणजे प्रत्येक फावट वता थंय मागीर ग्रूप करप जाता. म्हणजे तांकां एक्चुली उत्तर दिवप इतलें फास्ट जायना. एकदां 1-2 दीस सुद्दां वता तांकां, म्हणजे तांचे क्वेरीज आसात ते एटेंड करपाक, पण खूब बरो रिस्पॉन्स आसा.
आयज तू हे कॉम्पिटिशनात भाग घेतलो हय कितें कसलो तुवें आकाश कंदील केल्लो हांवें आकाश कंदील मांद्रे आमच्या पंचायतीकडे आहलो पंचायतीन आहलो तेन्ना हांवें वस्त्रापासून केल्लो. म्हणजे म्हाका ही पयलीं पासून आवडत नसली. म्हणजे हेचे म्हणलें म्हाका एक तरी कोणी तरी सुचयलें काय तरी तूं दांत म्हण सांग हांवें तर चल तो वस्त्रापासून तरी तूं कर. मग मी रातचे म्हाका रात्री 9 सांगले तेन्ना मी सकाळी तयारी केली आणि मी हें केलें. तेन्ना आतां त्याच्या फुडें आतां म्हटलं आमी व्हरोन पळोवया. म्हणजे प्रायजा खातीर अशें येवंक ना पूण एक उमेद. आनी आतां आमकां मागीर सांगलें मॅडमीन काय तर तुमी दोगांय जाणां मेळून तुमी सगळीं जाणां करा म्हणून आमी दोगांय जाणांनी तयारी केली आनी हे आमी आकाश कंदील तो हेचो आमी केलो. माडाचे सगळे किसोळ लायली आनी कित्याचे सगळे नाल्लाच्या बोण्याचे हे लायले, सुपारी लायली. अशें लावन आमी सगळे आमची जशे जिवनाची आमची उमेद कशें इतकी उमेद आमी खूब बरें दिसलें जिवनाक. आकाश कंदील म्हणजे आता स्पर्धा आसा म्हटल्या उपरांत फुडें सरपाकूच जाय न्हू ते खातीर आमी गेली आकाश कंदील स्पर्धेक. पळय सोण्णाचो जूट यूज केला, सोण्णां यूज केल्या, माडाची पानां यूज केल्या, हीर यूज केला, मागीर ते बांबूचे काटयो असतात ते यूज केले आनी नाल्लांची फुलां यूज केले. ना हांगात येवन केले आनी फर्स्ट टायम ते म्हजे हो प्रयोग ह्यो फर्स्ट टायम. हय आसलो बेगीन करूंक जाय न्हू. हय सारकें कंप्लीट 1.5 वर तितलोच. आयज तुका ह्या कॉम्पिटिशनात पयलें प्रायज कितें सांगतली कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो फर्स्ट म्हटल्यार म्हाजे ते एक तर टायम कमी आसलो आनी टार्गेट म्हाजे कडेन मातसो तो चड हे आसलो की कंप्लीट जातलो व ना तितल्या टायमार तो टेंशन आसलो आनी ताका चड काम आसलें सो तितून हार्डवर्कूय म्हाजो चड जालो. कितलो टायम लागलो तुमचे आकाश कंदील आमी पळयलो जाल्यार तो सारको म्हणजे बारीक अशें काम आसा. हय कितलो टायम लागलो टोटल तशें पळोवंक गेल्यार 5 वरां तर सारकी जाय पेशन्स काडून ताका ते काम करतले जाल्यार. कित्याक ते मटेरियल रेडी करपाचें आसता मागीर तेजे उपरांत ते कितें क्रिएटिविटी आहा ती आसा भितर मागीर तेजे उपरांत मागीर पळोवया की कशें कितें जाता. सो विदीन 5 hours जातात ते. आयज तुमी ह्या कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जाली कसो एक्सपिरियन्स आसलो सगळे तुमी जे जे वस्तू लागता ते कशे हाडले खंयसून हाडले. ते सगळे आमच्या घरा कडेन अवेलेबल आहा त्याच्या खातीर बरें पडलां. आमी एकूय विकती अशें हाडूंक ना आमी घरगुतीच सगळें केलां. कसो कितें कंदील तुमी आतां तयार केला. ह्यो आमी चुट्टाचो केला. चुट्टा प्लस तेचे हीर लागले आमकां सगळे चुट्टा पासूनच केला सगळं फूल चुट्टा पासून. कितलो टायम लागलो. एक 1-1.5 वर लागले करून. सगळें केला करून ना तेंच्यांनी आमचो कॉम्पिटिशनाचो ऑलरेडी म्हाका 3rd प्रायज मेळ्ळा हेका मांद्रे मतदारसंघात कळ्ळें न्हू. ते हांगासर तेंच्यांनी सांगलें तसोच हाड म्हणा केल्लो असलो तोच घेवन यो. हय ओके सो तुमी जेन्ना केल्लो पळय तेन्ना म्हणजे कितलो टायम थंयसर म्हाका 1 वर लागलें. 1 वर मिटींग तुमी थंय हांवें सगळें थंयच करून काडलेलें एकट्यानूच काडलेलें. हय कितें म्हणजे स्टीक करपाक कितें यूज केला. हे आमचे फॅबी-बॉन्ड गम आणि ग्लुगन तेतून नाल्यार बाकीच्या हेतून दसना ते तशें. पार्टिसिपेंट जावपाचें कित्या खातीर दिसलें की बाबा आपण करपाचें आनी पार्टिसिपेंट एक म्हणजे कशें घरान बसून आसता मेन म्हटल्यार भायर सरना ते म्हटल्यार एक जावपाचें करया कितें मेळटा जाल्यार मेळटा तशें काय म्हणून ते घेतले जाल्यार 3rd प्रायज मेळ्ळें खूब खूश जालें. म्हणून परतून येयल्या परतून हांगासर. जेन्ना पयलीं तुमी कॉम्पिटिशनान भाग घेतलो तेन्ना बाबा आपणाक प्रायज मेळटलेंच ना ते एक अंदाजात म्हणून केल्लो हांवें तो जे मेळपाचे अशें आसले मनान पण आसूं खूब जाणांचे आसले न्हू बरे दिसताले कात्याचे आसले मागीर सुमाचे आसले जशे खूब तरेचे आसले म्हणून मागीर म्हटलें कितें आसूं मेळ्ळें जाल्यार मेळ्ळें ना जाल्यार ना तशें कांय ना. म्हणून योगेश्वरी पेडणेकर पालिया हरमल पालिया. तुमी जेन्ना आकाश कंदील करताली आमी तेन्ना पळयली तुमकां इतली उमेद आसा की म्हणजे हांगासर आकाश कंदील दिया म्हणून सांगलें तरी आपलो आकाश कंदील कंप्लीट करच्या पयलीं आपूण कशें दिवचें ना ही तुमची जिद्द आशिल्ली. पूण हांवें खरें म्हणचें जाल्यार हांवें स्वतानी तो बडयाचो रेडी करून हांवें केला आनी तरी आसतना आनिकूय रेडी करपाचें आशिल्लें म्हाका खबर ना म्हाजे पार्टनर कोण ना जालो हांव एकटें म्हणटकूच हांव कितें करतालें पूण कुठ्ठाळच्यान मुद्दाम हांगासर येयलो आनी तेरूच मोदका खातीर आयिल्लें हांगासर
आनी सेकेंड टायम आज मुद्दम येयला कुठाच्यान हांगासर आनी हांव कशेंय तरी हांव करतलेंच म्हणून. पूण हांगासर येयल्यार सगळ्यांनी रेडी सगळें करून हाडिल्लें न्ही, म्हाका खबर ना जाल्यार हांवूय ते ग्लुगन बी सगळें घेवन येवपाचें. पूण कितें आसता हेका न्ही नॅचरल आसता कितें आसता पळय तेंच वापरतात. पूण हांगासर अशें आसा सगळें करून घेवन येयल्यार उपकारतालें. म्हाका खबर ना जाल्यार हांव पास जावपाचें म्हाजें म्हणून म्हाजें इनकम्प्लीट उरलें निमाणें टायम ना म्हणून. हांव एकटेंच म्हाजे बरोबर कोणी येत नाल्यार कोणाकूच ना जाल्यार हांव कितें करूं. पूण म्हाका जाय आसलें हांव करतलेंच म्हणून केली. हे पळय हे मेळ्ळा म्हाका प्रायज कसलोय तरी. सुचित्रा प्रकाश लोटलीकर कुट्टाच्यान आयला आनी म्हाजो यूट्यूब आसा ग्रॅनी शो म्हणून आनी सुचित्रा लोटलीकर म्हणून आसतलें ग्रॅनी शो तशें म्हणून हांव सगळ्या हितूनी पयलीं म्हाका कुट्टाळे प्रायज मेळ्ळ्या रांगोलीक एकाच हांव प्रायज घेयत आसता. आतांय म्हणटली म्हाका परत प्रायज घेतलो.